मुरगांवां बंदरार फॉरेन क्रुजांचे प्रवासी भाडी थेट टूर ऑपरेटर उखलतात। थळाव्या टॅक्सीवाल्यांक बोणी जायना म्हूण थंयचे टॅक्सीकार चाळावल्यात। 100% बिझनेस खंय टूर ऑपरेटर वाले व्हरतात। वास्कोन खंय 2 क्रूज बोटी लागल्यो आणि मोरमुगांव पोर्ट टुरिस्ट टॅक्सी युनियन हे एक संघटना जी आसा, एक युनियन आसा, इट्स रजिस्टर्ड GTDC। तांकां 90 गाडयो आसा। तांकां खंय एकूय गिरायक जालें ना, कित्याक हॉटेलाची खंय कोच्यो आयल्यो आणि 100% गिरायक हे दोन्ही क्रूज बोटी जे खंय ते घेवन गेले म्हूण एक मोठो बोवाळ पडला। आज 19 बशी येवन 100% तेणी आज बिझनस घेवन गेलो फॉरेन बोटी। आनी हो जो म्हणटा पळय गोंयकार आमी माफिया गोंयकारांक म्हणटा काय आमी अंडर GTDC आहा, गव्हर्मेंटाक म्हणटा। हे तेणी सारकी क्लियर कट सांगूंक जाय आसा। आतां ती फॉरेन क्रूज आनी कितें आतां येवपाचें आहा जाल्यार सगळ्यांक आतां गोंयकारांक आमच्या अशें उलोवंक येता कोण 100% टूर ऑपरेटरांक बिझनस घेवन गेलेलो। आमी आतां सगळे एक गाडी सुटोवंक ना आसा आमच्या सगळे ड्रायव्हर आमी आतां उबे आहा आनी आतां हें दिता। आतां आंग्रियाच्या पासून पळय, आंग्रियाक पासून आज 10 गाडी येयल्ले आसा व्हरपाक, धाकटे गाडी। आमचे कडेन आतां 90 गाडी आसतना ते आतां कितें आमी कितें म्हणा करपाचें सांग। आतां लोकल वाडयले गोंयकार वयल्यान आमी आयज पर्यंत साहेब PI आसा, 2-2, 3-3 पुलीस स्टेशनाचे PI वयल्यान हांगा येयल्ले आसा। उलोवन जे आयज पूर्ण आयज टॅक्सीवाल्यांचो आमचो बिझनस गेला, सो हें अशें फुडें घडपाक जायना म्हणून आमी आनी 2-3 दिसां भितर आमी आमचे स्थानीक SDM जे आसा, आमचे डेप्युटी कलेक्टर मुरमुगांव तालुक्याचे, तशेंच आमचे ADT ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचे असिस्टंट डायरेक्टर, तशेंच टुरिझम आनी हांगासरले स्थानीक आमदार आणि आमचे टुरिझम टॅक्सी मेळून आमी हेचेर तोडगो काडपाचो प्रयत्न करतले। कारण हेच्या फुडें आमच्या टॅक्सीवाल्यांक कसलो त्रास जावपाक जायना। कारण हे प्रत्येक वेळार जर अशें घडपाक लागले जाल्यार हांगासरले लोक आमचे सगळे रस्त्यार पडटले, तेंचे घरदार आसा, तेंचे खातीर विचार करपाक जाय। सो ताका लागून आमी सरकारी प्रशासना कडेन वचून हेचो प्रॉब्लम सॉल्व करपाचो प्रयत्न करतले।